सध्या फोण्या पोटवेंचणुकेचे वारे जे आसा ते नेटान व्हांवता। ह्या पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरिल्ल्याचे आमकां आयकुपाक येता। तर भाजपा वतीन रितेश नायक, काँग्रेसी वतीन डॉक्टर केतन भाटीकर आनी आपाचे गितेश नायक हांणी उमेदवारी अर्ज भरिल्ले आसा। तर सध्या फोण्यात स्थिती कितें आसा हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर जोडिल्लो आसा आमचो रिपोर्टर एकनाथ खेडेकर। नमस्कार। आम्ही सध्या हांगा फोण्या आसा जे जाग्यार आज फॉर्म भरपाचे प्रोसेस चालू आसलो आणि आज फॉर्म भरपाचो प्रोसेस लास्ट दीस आसलो तेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे जे उमेदवार आसा रितेश नायक हेचे बरोबर मुख्यमंत्री गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मागीर जे सदांच आवाज जातालो की अपूर दळवी हांगा फॉर्म आमी भरतले, इंडिपेंडंट भरतले, पूण आयज सगळे एकत्र येयल्ले आसा आनी तेजे बरोबर अपूर दळवी आशिल्लो, प्रदेशाध्यक्ष जो आसा दामू नायक तोय हांगा आशिल्लो आनी सुदीन ढवळीकर मोगो पक्षाचे लिडर तेवूय हांगा आलेले आणि जलस्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हेवूय येयले, गोविंद गावडे आयिल्लो आणि हेंच्यान सगळे एकत्र रावन ते आज रितेश नायकाचे हांगा फॉर्म भरलेले आसा। जेन्ना ह्या संदर्भात आमी मुख्यमंत्री हाजे कडेन उलयले ते मुख्यमंत्र्यान सांगले की भारतीय जनता पक्ष हांगा फोंड्यान सध्या अग्रेसर आसा, कारण रवी नायक जे आसा त्याचे पुत्र रितेश नायक जावन आसा आणि तेणी रवी नायकान जी हांगा विकास कामां केल्ली आसा आनी लोकांच्या सगळ्यांच्या मतदारसंघाच्या लोकांक भितर तो चाहत जावन आसा आणि तेणी त्याची विकास कामां हांगा भरपूर जाल्ले कारणान रितेश नायक सहज रितीन जिखून येतलो आणि जेन्ना धुसफूस जालेली अपूर दळवी आनी तेजे भितर ती कायमची मिटलेली आसा, तितून कांय ना, सगळे बरोबर काम करतले आणि मोठ्या मताधिक्यान हांगा निवडून येतलो आणि फोंडेचो विकास भारतीय जनता पक्ष जो करता तो परिपूर्ण करतले अशें मुख्यमंत्र्यान हांगा सांगले आसा। हेचे बरोबर जेन्ना सद्याक सुरवाती अशी हांगा फॉर्म भरपाक जेन्ना हांगा मुख्यमंत्री तेजे बरोबर आयले तेन्ना हांगा फाटोफाट केतन भाटीकर काँग्रेसचे उमेदवार तोय आयला, तेजे बरोबर कार्यकर्ते आयले आणि भाजप आणि काँग्रेस कार्यकर्ते यांचे भितर संघर्ष जावपाचे निर्माण जाले। कारण दुसरे म्हणजे जे दोन्ही कार्यकर्ते आपापली पक्षाची घोषणा दिवपाक लागले आणि वाद वाडपाक लागलो, तेणे कारण जे पुलीस बंदोबस्त आसलेले हांगा मोठ्या प्रमाणात तेंच्यानी दोगांकूय वेगळे गेले आणि जे भितर प्रवेश करताले त्यांना सगळ्यांक काडून भायर घातले आणि हो वाद मिटलेलो आसा। पूण अशेंच जे चित्र हेजे मुखार इलेक्शनाक जावं प्रचाराक चालू उरले जाल्यार केन्नाय ठिणगी पेटोवंक शकता अशें चित्र तरी सध्या दिसता। हांगा केतन भाटीकर बरोबर युरी आलेमा आयिल्लो, आमदार एल्टन डिगोसा आयिल्लो आणि दुसरे म्हणल्यार माणिकराव ठाकरे हांगा फॉर्म भरपा आयिल्ले आसा। सध्या केतन भाटीकर अजून मेरेन तरी फॉर्म भरपाची वयर चालू आसा, अजून देवना। पूण जेन्ना युरी आलेमा देवलो, युरी आलेमा जेन्ना आमी पत्रकारांनी क्वेश्चन केलो कशें कितें स्थिती आसा, फोंड्यान काँग्रेस निवडून येवपाक शकता काय, तो तेणी सांगले की फोंड्या मोठे मताधीक घेवन काँग्रेस निवडून येतली, कारण भारतीय जनता पक्षाचेर लोक हांगा विटलेले आसा। तेन्ना भारतीय जनता पक्ष जो हुकुमशाही पद्दतीन वागता, कारण आयज सुद्दां पावलो तो उदाहरण सकाळचे की काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक भायर काडले आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक भितर दवरले अशें ताचो आरोप आसा। तेन्ना काँग्रेस पक्ष आसा तो बरे लोकांच्या मनान आतां गेल्लो आसा आणि काँग्रेस पक्ष आमी मोठ्या मताधीक घेवन हांगा निवडून येतले अशें तेणी सांगले आसा। वेळ पडत जाल्यार आमी आपूण स्वता गोंया खातीर वीस सुद्दां घेवपाक तयार आसा अशें तेणी शेवटी सांगलेले आसा। आणि दुसरे म्हणल्यार आतां आमचो गितेश नायक आम आदमीचो उमेदवार तोय हांगा फॉर्म भरपाक आयिल्लो आसा, तोय आमदार ऑफिसान फॉर्म भरपाक गेल्लो आसा आनी अजून मेरेन सगळे तेजी अजून प्रतिक्रिया आमकां काय मेळोंक शकले ना। पूण सद्याचे चित्र निर्माण जाला ते भितर फोंड्यान भाजप आनी काँग्रेस यांचे भितर स्टेट इलेक्शन जातले अशें दिसता, कारण दोगांचे हे पळयल्यार दोगांचे भितर कार्यकर्त्यान हो मोगो पक्षाचो पयलींचो सुदीन ढवळीकरान सांगलो हो भाशा मंडळाचो कार्यकर्तो कोण केतन भाटीकर, पूण हांगा आतां मोगो पक्षान येयल्लो आनी मोगो पक्षांत गेला, पूण हेजे कांयच मोगो पक्षाचे परिणाम जावचे ना। मोगो पक्षाची 4-4.5 हजार जी मतां आसा ती मोगो पक्षाची भाजपा बरोबर आसा आनी भाजपा वांगडा ती सामील जातली, मतां सगळीं सामील जातली। एकनाथ, आमकां सांगपाक शकता आम आदमी पक्षाची कितें स्थिती आसा? सद्याक आम आदमी पक्षाचे तरी फोंड्यान अशें नावरूपास कांयच ना। सध्या तरी गेले फावटी जो आमचो सुनील दिवे इलेक्शनार रावलो विधानसभेन तेन्ना 250 ते 300 भितर मतान तो आशिल्लो आणि आतां तरी स्थिती कांयच ना। फक्त तेंच्यांनी येवन केन्ना 1-2 शिबीर खंय लायल्ले आसा, पूण तेजेर परिणाम लोकांचो जावचो ना, कारण जे युद्ध चालू जातले जे मताचे भितर दोगां भितर अग्रेसर उरतले म्हणटा ते आघाडी उरतली म्हणटा ती दोगां काँग्रेस आनी हेजी बीजेपी पक्षाची उरतली अशें दिसता। कारण आतां आम आदमी सध्या आतां तेणे हांगा तरी रुजिल्ले आसा तो गितेश नायक। एकनाथ, आमकां तूं सांगपाक शकता कितलो टायम लागतलो नॉमिनेशनाचो? कोणे कोणे अजून अर्ज भरल्यात आनी कोण उरल्यात भरपाचे?
नॉमिनेशन सद्याक रितेश नायकान भरून रितेश नायक गेल्लो आसा आमच्यान आणि आता सध्या केतन भाटीकर वयर आसा तशें आनी 10-15 मिनटां केतन भाटीकर नॉमिनेशन भरून आपण सकयतलो आणि आता तेजे नंतर मागीर जो आम आदमी जो आहा तो भरतलो अशें करून जो आनी एक वर तरी हांगा सध्या तरी वाट पळोवची पडटली की सगळे कॅन्डिडेट देंवतले जाल्यार फक्त दोनूच कॅन्डिडेट वयर उरले केतन भाटीकर आनी गितेश रितेश ऑलरेडी फॉर्म भरून गेल्लो आसा